हो म्हापशा गणेशपुरीचो ग्राउंड। सांज जाता म्हणल्यार हांगा सगळो काळोख। लायटीचे खांबे आसा, LED आसात, मात आसून फुकट। 1-2 म्हयने बरे चल्ले। गणेशपुरीच्या लोकांनी स्वप्नां पळयलीं, मात थोड्या दिसां भितर काळोख। ह्या एरियेत चडशे कामाक वचपी लोक सांजे 7 म्हणल्यार हातपाय मेकळे करपाक ग्राउंडार म्हूण वतात। आता कितें करतले? सगळी फकाणां गेल्यांनी हांगा येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स केला, पूण उपयोग कांय ना। जाता उपयोग लोक वापरतात, पूण कितें आसा, लायट ना, कांय ना, रिस्की न्हय। आतां लायट कितले दीस ना जालें आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो लायट ना। कित्याक लागून कितें तेंचे पेमेंट जावंक ना काय कितें, कोण एक डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, हे म्युन्सिपालिटीचे डिपार्टमेंट, हे म्युन्सिपालिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटी अजुनूय कितें तेंचे भानगड कोण जाणा, पेमेंट जावंक ना काय कितें म्हणून डिस्कनेक्ट केला, मिटरच काडून गेला काय तेंचे। येदे व्हडले फॅनफेअर, येदे व्हडले हें करून ते इनॉग्रेशन केल्लें आनी आतां कोण ना तें पळोवपाक। फाल्यां हे सुद्दां हांगा येदो व्हडलो भितून कितें जिमनास्टीक भितून हें करतले म्हणटात, रिस्की कोण ना हांगा। एटेंडंट आसा एक, पूण तो खंयचो वरीस जातलो, तो बाबडो हांगा येता कितें करता, भाजी पालो हांगा रांदता भितून काय कळना वाटेर कोण कोण चलता कितें, तेका लागून आमी चडशीं येना, रेर येता केन्ना आतां उजवाड बेगीन आयला म्हणून हांव आयलां हांगासर, नाल्यार येवचें नाशिल्लें। म्हणजे काळोख गेलो काय कोण भंय दिसता न्ही रस्त्यावर, म्हणजे कोणूय येयलो कितें काय कळना न्ही, तेका लागून। लोक पालिकेच्या नांवान बोवाळ मारता। नगरसेवक मिशाळाक सगळी परिस्थिती खबर, मात तो बोट दाखयता जी सुडाक। आता खंय एका सप्तका भितर तो परिस्थिती जाग्यार घालतलो। सध्या जाला की तो ग्राउंड हो जी सुडा मार्फत एका कॉन्ट्रॅक्टरान बांधलेलो आणि त्यांच्यानी बांधकाम करताना टेम्पररी कनेक्शन घेतलेले। सो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो आणि ते टेम्पररी कनेक्शन खातीर बील वाढूंक लागले आणि आता अजून म्युन्सिपालिटीन ताबो घेवंक ना ग्राउंडाचो, कारण ग्राउंडार काही डिफेक्ट्स आसात आणि तांकां सांगला की डिफेक्ट्स हे जे कितें डिफेक्ट आसा ते सारके करून आमी घेतले। आणि त्यांच्यानी कॉन्ट्रॅक्टरान लायटीची बील वाडटा, टेम्पररी कनेक्शन आसा वाडटा म्हणून त्यांच्यानी सध्या ती डिस्कनेक्ट केल्या। जेन्ना आमी ताबो घेतले ग्राउंडाचे, मे बी ह्या आठवड्यात आमी ताबो घेतले, तेन्ना आमी सोयीस्कर परमनंट कनेक्शन मागतले आणि मागीर ती लायट पेट्टली। आणि सांजचे जी भुरगीं खेळटाली ती सध्या बंद जाला। लायट आता आमी ताबो फुडल्या आठवड्यान घेतले, तेन्ना लायट परमनंट कनेक्शन पेट्टली। व्हडलो गाजो वाजो करून फाटल्या एप्रिलान ह्या ग्राउंडाचे उक्तावण केल्ले। सध्या म्हापशेची नगरपालिका आणि म्हापशेचो आमदार मंत्री दोगूय स्लीप मोडात। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर पडती।